रंग कार्मेल किरण संसारात परगडता दैविक प्रेरण जावं कमी संपूर्ण उलो दिला सोम्या गर्वा बोलया हात मेळोवया जावं आमचे तारण मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तुमकां ह्या दिसाचे प्रणाम भेटोवन ह्या कार्मेल किरण देवाच्या उतरा वयल्या नियाळाक बरो स्वागत मागता. आयच्या दिसाचो नियाळ करचे पयलें देवाचें उतर आयकून ताचे तावन प्रेरीत जावंक प्रयत्न करया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 8 वळी 20 आनी 6 30 आनी 3 म्हूण आसा. तो वळ सुमयेच्या एका दुतान फिलिपा लागीं उलोवन म्हळें, ऊठ आनी जेरुसलेमा तावन गाजाक वेच्या रस्त्यान म्हणजे अरण्याचे वाटेन तेनकाक पॉयंट करून वच. फिलीप उठोन पॉयंट करून वेता आसतना वाटेर ताका एक एथिओपियकार भेटलो. तो एक हिस्टो, एथिओपियाचे कंदके राणयेचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या आख्या भांडाराचो खजानदार. जेरुसलेमाक यात्रेक जावन गेल्लो तसलो आपले गाडयेर बसून इजाया प्रवादेचें पुस्तक वाचीत आपल्या गांवाक फाटीं वेतालो. पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगलें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. फिलीप धांवून फुडें सरलो आनी सरशीं पावतच एथिओपियकार वाचून आसलेलो तो इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप ताच्या कानान पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता म्हणून फिलिपान ताका सवाल केलें. कोणे एकल्यान विवर दिवन सांगले करीत म्हाका कशें समजोवचें? जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान. तितल्यार ताणें फिलिपाक गाडयेर सोडून आपणाशी बोस म्हणून आपयलो. तो वाचतलो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां. मारूंक वरच्या बकऱ्या परी ताका वेलो. लवू कातरतेल्याच्या मुखल्यान मौन रावलेले शेळये बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताका हल्क केलो आनी ताका न्हीद करून दितलो कोणूच ना जालो. ताची चिणी ह्या संवसारांत मोटवी केली, देखून ताचे संतती विशेन कोण कितें उलोवंक शकत? जेजू क्रिस्त तें मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सान जेरोमो इगर्ज मातेचो श्रेश्ठ सांत सांगता की कोण पवित्र पुस्तक नेणा तो सुमयाकच नेणा. इग्नरन्स ऑफ द गॉस्पल्स इज इग्नरन्स ऑफ क्राइस्ट. हे उतर गुंडायेन आमी नियाळ केलो जाल्यार, जेजू क्रिस्ताक समजोचे जाल्यार पवित्र पुस्तकाची जाणवाय कितलें गरजेचें म्हणून आमकां समजता. खंडीत जावन आमच्या घरांनी आमी बायबल वाचता. पॉयंट करतना आमी आमचे संगता बायबल व्हरता आनी पयना वेळार वाचता. तंत्रिकते वरवीं आमच्या मोबायलांनी आमच्या लॅपटॉपांनी सयती पवित्र पुस्तक वाचूंक मेळटा. त्या देखून बूक वोवन व्हरचें म्हणना, आमच्या मोबायलारच आमकां बायबल वाचूंक मेळटा, आयकूंक मेळटा. अशें म्हणटना आमचे थंय
पवित्र पुस्तकाची जाणवाई वाडल्या. पवित्र पुस्तक आमकां कळीत आसा आनी प्रत्येक जावन कॅरिस्मॅटीक संचालना वरवीं कातोलिकांतय पवित्र पुस्तकाक चड महत्व दिवचें तें वाचची संवय उपजल्या म्हूण सांगल्यार कांय चूक जावची ना. भोव बरी संवय मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमकां हर एकल्याक थंय आसूंक जाय आसची. एखाद्या वेळा असली संवय ना जाल्यार आसतावन आमी सुरू करची. इट्स नेवर टू लेट. पूण म्हाका भावन आनी भयणीनो बायबल वाचता वय, पूण बायबल खंयच्या रितीन वाचूंक जाय हो एक नियाळ आयच्या दिसाचो. बायबल वाचूंक जाय त्यो रिती आसात, बायबल वाचूंक अवकाश जाय ते रिती आसात, पूण वाचल्ल्या त्या देवाच्या उतरांतावन आमी कशें 100% फळ जोडचें वा वाचल्लें तें वाचप आमकां आत्मीक रितीन कशें फायद्याचें करचें हें आमी आज समजूंक प्रयत्न करचें मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. पयल्या सुवातेर आयच्या वाचपांत आमी आयकलें की तो एथिओपियाचो हिजडो जेरुसलेमांतावन आपणाच्या गांवाक गाजा शहराक तो भायर सरलो. हांवें म्हळें आमचे थंय वाटेर येताना बायबल वाचची संवय आसा आनी तशेंच हो हिजडो सयती वाटेर पयन करता आसतना इसाया प्रवादाचो कवळो उक्तो कर्ण तो वाचूंक लागता. आनी तें देवाचें उतर ताका फॅसिनेटींग, मोगार पडचें तसलें, स्टिम्युलेटींग म्हळ्यार प्रेरण दिवचें तसलें आनी प्रॉमिसींग म्हणजे बरवसो दिवचें तसलें उतर जावंक पावलें. एखाद्या वेळा तें प्रेरण दिवचें न्हय आसलें जाल्यार वा त्या उतरा वयर मोगार पडोवंक ताका प्रेरण जावंक नातलें तर खंडीत जावन तो वाचतो ना. आमकांय तशेंच खंयचें आमकां बरें लागता तें आमी सडीत वाचता, परत्यान परत्यान वाचता. आनी ह्या हिजड्याक असलो अनुभव त्या देवाच्या उतरांतावन लाभल्लो. आनी मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक वाचूंक वयच्या पयलें आमी समजून घेवंक जाय की पवित्र पुस्तक आमकां हर एकल्याक, तो कोणीय जावं, दादलो जावं स्त्री जावं, क्रिस्तांव जावं अक्रिस्तांव जावं, कोण बायबल उक्तो करून वाचूंक लागता ताका हर एकल्याक समान रितीन असली ग्रेस्तकाय थंयसर मेळटा. असली ग्रेस्तकाय समान रितीन कांयच धर्माचो, लिंगाचो कांयच भेदभाव नासतना हर एकल्याक तो मेळटा हें आमी सत मोतीन दवरूंक जाय. आतां पवित्र पुस्तक वाचता आसतना दुसरी संगत आमच्या मोतींत आमी दवरूंक जाय की पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां वा कितें उतरां आसात ताच्या की आमी फुडें वचूंक जाय. और रीडिंग बियॉन्ड द रिटन वर्ड, बरयल्ल्या उतराच्या की फुडें वचून देवाचें उतर आमी समजूंक प्रयत्न करचें. किर्तनकार 62 ह्या किर्तनांत 11व्या वळींत म्हणटा पळया, देव एक पावटी उलयलो, 2 पावटी हांवें तें आयकलें. देव उलयलो एक पावटी, पूण किर्तनकार म्हणटा हांवें तें 2 पावटी आयकलें. कितें समजूं येता किर्तनकाराच्या ह्या उतरांतावन? देवाच्या उतरांत कितली ग्रेस्तकाय आटापून आसा म्हणलें सत किर्तनकाराच्या ह्या एका उतरांतावन आमकां समजता. भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर एकलो म्हणटा, एवरी वर्ड is the concentration of the infinite
So the reader must go beyond the words. Every word in the gospel or in the Bible is the concentration of the infinite. So the reader must go beyond the verse. आमच्या घरांनी पयले आमी रसना करताले वा आतां हेर नमुनेचे थंड पिवन आमी करून दवरता. पूण तें गरजे जाल्यार ताच्या पयलें ल्हानशा बोतलेंत कॉन्सन्ट्रेशन मेळटा इल्लेशें. तें आमी कितें करता तें हाडून उदकांत भरशिता. चिंत्या 100-200 ml कॉन्सन्ट्रेशन हाडलें जाल्यार आमकां 2 लिटर वा ताच्या सडीत तें थंड पिवन करूंक जाता. कॉन्सन्ट्रेशन म्हळ्यार तें वखद वा तो अंश इल्ल्या मापार आसा आनी ताका उदक भरसिल्यार वा हेर कितेंय घालें जाल्यार सडीत मापान आमकां मेळटा. तशेंच हो एकलो बरयणार म्हणटा देवाचें उतर तशें. एक वोळ जाल्यार तातूंत जायते क्रिस्तकाय बरेंपण आटापलेलें आसा. त्या देखून देवाच्या उतराचेर नियाळ करचो भोव गरजेचें. उतरां वयर वाचून गेल्यार आमकां तितलें समजना. ताचे तावन 100% फळ जोडूंक आमकां जायना म्हणटा हो बरयणार. त्या देखून बायबल वाचचें केवल एक डिकोडिफिकेशन न्हय म्हणजे उतरां आसा तशेंच अर्थ करून घेवचें. बगार बायबल वाचता आसतना आमी खालतेपणान उक्त्या मनान वचोंक जाय. कितें खालतेपण कित्या उक्तें मन कित्याक म्हळ्यार एक ग्लास तुमी घेतलो जाल्यार तो ग्लास खाली आसा जाल्यार मात्र तातूंत च्या गी थंड पिवन गी वा इतर कितेंय बरी येता. पूण तो ग्लास येदोळूच भरला जाल्यार आनी कितेंय तातूंत घालूंक जायना. घालें जाल्यार वमतता. तशेंच मुगाळ भावन आनी भयणीनो देवाचें उतर आमी वाचता आसतना असलें आमचें उक्तें मौन आसूंक जाय. खालतें काळीज आसूंक जाय आनी त्या दळा खंडीत जावन देवाच्या उतराच्या ग्रेस्तकायेंत आमचें जिवीत भरतलें. त्या देखून उगडास दवरा. बायबल वाचता आसतना उतरांच्या की फुडें वचून ताचो अर्थ समजून घेवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय आनी अशें करचें तें आमचें तें खालतें काळीज उक्तें मौन भोव गरजेचें. दुसऱ्यान तिसऱ्यान बायबल वाचचें म्हळ्यार तें दिसाचें पत्र वाचचें न्हय. आमच्या घरांनी न्यूज पेपरां येतात, मॅगझिनां येतात, तें वाचले भाशेन वाचचें न्हय. बगार देवाचें उतर जाणवायेच्या दृश्टेन आमी वाचूंक जाय. ताका म्हणटा आमी विजडम रिडींग. आमच्या देशाचो महात्मा गांधी हिंदू धर्मग्रंथा विशयींत अर्थ विवरण दिवन म्हणालो धर्मग्रंथ वाचून समजूचे जाल्यार पयली रूल आसा की प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स ऑफ द ट्रूथ. प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स ऑफ द ट्रूथ. अर्थ कितें? पवित्र पुस्तकाचें उतरां मोगाळ भावन आनी भयणीनो बायबल उक्तें करून पळयल्यार तुमी थंयसर सांगलेलीं उतरां खंयच्याकय एका तिसऱ्या संवसारा विशीं सांगलेलीं ती न्हय आनी खंय येवंकाच्या संवसारा विशीं सांगलेलीं उतरांय न्हय. आमच्या हाचे पयलें सरोन गेल्ल्या संवसारा विशीं सांगलेलीं उतरांय न्हय. बगार देवाचें उतर आमच्या सालत्या संवसाराक आनी जिविताक लक्ती जाल्लें उतर जावन आसा. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा पळया तुजें उतर म्हज्या वाटेक दिवो. तुजें उतर म्हज्या वाटेक दिवो म्हणटना हांवें सलच्या हरएका मेटाक हांव सलचें म्हणटना ह्या काळार हांवें मेटकाडच्या हरएका मेटाक तुजें उतर जावंक पावता दिवो. आनी त्या उजवाडान हांव मेटां काडटा आसतना तें उतर म्हाका सताक मार्गदर्शन दिता, सताचे वाटेन म्हाका चलयता. आनी जेजूनच म्हणलें आसा
हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवंतपण. त्या देखून हें देवाचें उतर म्हाका चलत्या जिवितांत चलत्या संगतीक संबंद जाल्लें जावन आसा. पोरण्या तेस्तमेंताक आमी गेल्या जाल्यार जाणवायेचे ग्रंथ, जावं पुरो मुन्याचे ग्रंथ, जावं पुरो सिराकाचे ग्रंथ, हातूंत सकड जाणवाई आटापून आसा मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो. आनी ही जाणवाई खंयच्या संगती विशयी सांगता? न्हय संवसारी आमी इस्कॉलांनी शिकच्या जाणवाये विशयी, बगार जाणवाई चलत्या जिविता विशयी. आनी एका उतरान सांगचें तर प्रुडंट लिवींग. कशें आमची जाणवाई चलत्या जिविताक लागू करून जिवंक जाय असलीं उतरां थंयसर आसात. आनी नव्या तेस्तमेंताक आमी आयल्या जाल्यार जेजूची उतरां असलींच जाणवायेची आनी प्रायोगीक जिविता विशीं. प्रायोगीक जिवीत म्हळ्यार चलत्या जिविताक लोक जाल्ले विशयी ते जावन आसात. प्रत्येक जावन दोंगरा वयलो प्रसंग तुमी घेया. तेव्हा आनी पेल्या मदल्या संबंदा विशयी थंयसर सांगलेलें आसा. त्या देखून बायबल वाचता आसतना हें आमी मोतीन दवरूंक जाय गे, बायबलान सांगलेलीं उतरां आमच्या चलत्या जिविताक लागू जाल्लीं. आनी असल्या स्पिरितान वाचल्यार मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो ती आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां सुलाभ जाता. नातर बायबल सदांय वाचचें, पूण म्हजें जिवीत दुसऱ्याच वाटेन. रैलाचे 2 पाटे गेल्ले बरी, ते खंयच सांगता मेळना. एक कुशीन म्हजें जिवीत आनी एका कुशीन बायबलाचें वाचप. सदांय वाचता, सदांय कुंसार काकेन देंवसार म्हळ्यार जायना. तें सांगता मेळोंक जाय. आनी त्या देखून बायबलाचो ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ आमकां असल्या चलत्या जिविता विशयींत बरयलेलो जावन आसा. चवथी संगत मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो, बायबल वाचप म्हळ्यार हार्ट टू हार्ट रिडींग. हार्ट टू हार्ट रिडींग म्हळ्यार काळजांतावन काळजाक वाचचें तसलें जावन आसा. म्हणजे हें बायबलाचें उतर आमी वाचलेलें आमच्या काळजांत जोगून दवरूंक आसा. आनी पवित्र पुस्तक आमकां कळीत आसा, मोरी देवाचें उतर आपणाच्या काळजांत जोगून दवरले. ह्यो सर्व संगती तिणें आपणाच्या काळजांत जोगून दवरल्यो. आमकां खंयची मोगाची आसा, खंयची मोलादीक वस्त आसा, ती कितें करता आमी? खंय भायर सोफार दवरनाव, टिफायर दवरनाव, भायर सोप्यार दवरनाव, बागार आमच्या गोडरेजीन बंद दवरता, जोगून दवरता, जोगासणेन दवरता. तशेंच मुखार भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी जोगून दवरूंक आसा, जोगून दवरूंक आसा. आनी पवित्र पुस्तकाच्या समजोणे प्रकार मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो, काळीज जावन आसा आमच्या अंतरीक वा आत्मीक जिविताचें मूळ. आमी भोगणा विशयी उलयत आसतना सांगचें आसा, भोगणा काळजांतावन उमाळटात, इमोशन्स. पूण मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो, उगडास दवरूंक जाय, ह्या काळजांतावन भोगणा जावं पुरो मोग, जावं पुरो राग, ही मात्र उपजोवची न्ही, बगार जाणवाय निर्धार घेवचे तसलो एक सकत वा निर्धार घेवचे तें मेट, हें सकड काळजांतावन उदेता. इंटेलिजन्स, विजडम, डिसिजन मेकींग हाका सकड काळीज मूळ जावन आसा मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो. त्या देखून हें काळीज एक सुवात देवाच्या उतराक वाडोवन फळ दिवंक एक आईन अवकाश. पवित्र पुस्तकांत जेजून म्हणलें आसा, एकलो वंपीत गेलो आनी खंयसर ताका बरें 100% फळ मेळ्ळें, खंयसर सुवात बरी आसली थंय न्हय मेरेर पडलें फळ, न्हय कांट्या जडकुटा मदें पडलें फळ, न्हय पात्रांच्या इड्यान पडलेलें फळ, बगार
खंयसर बियाळो बऱ्या सुवातेर पडलो थंयसर ताका 100% फळ मेळ्ळें. आनी आमचें काळीज जावन आसा ती सुवात जेजूच्या उतराक 100% फळ दिवंक स्वागत करचें तसलें मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. एमावसाच्या वाटेर ते 2 जण शीस आसले आनी जेजून ताका पवित्र पुस्तक विवर्सीत आसतना तांची काळजां पेटलीं, काळजां लासलीं. खंयच्यान? देवाच्या उतरान मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. त्या देखून देवाचें उतर वाचचें एक मनोरंजनाक न्हय, जाणवाय आपणावंक न्हय, म्हाका इतलें गोत्त आसा बायहाट गोत्त आसा म्हणून लेफ्ट एंड रायट बायबल कोट करूंक न्हय. म्हाका देवाचें उतर म्हज्या काळजाक, देवाचें उतर म्हज्या काळजाक, तें आमी मोतयेंत दवरचें. आखरेक बायबल वाचचो शेवट जावन आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजूक भेटोवंक, एनकावंटर विथ Jesus. There is no religion of the Bible, it is the religion of Christ. बायबल असो धर्म म्हणना, धर्म असो कोणाचो? जेजूचो. आनी त्या देखून बायबल वाचचो एक जावंक पावता वाट जेजूक भेटोवंक, जेजू लागीं एक मिलागत जावं. समारिया घराच्या स्त्रियेक जेजू भेटलो आनी जेजू तिचे लागीं उलयलो आनी उलयत आसतना तिका समजणी दिली, तिका पवित्र पुस्तक विवरण सांगलो आनी आखरेक आपणाचें नीज व्यक्तित्व कितें म्हणून त्या स्त्रियेक जाणा जावंक तो आदार दिवंक लागलो. आनी आखरेक जेजू म्हणालो, हांवून सुतो तुजे लागीं उलयता. त्या स्त्रियेक जेजूचें उगडापण जालें आनी क्रमेण ती जेजूक वळखूंक लागली आनी आखरेक जेजूस म्हणूंक लागलो की हांवून सुतो, तुवें राखून रावलो मेत्साया, हांवून सुतो तुजे लागीं उलयते आसा. त्या देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एक पावटी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना आमकां असलो अनुभव जायचे की जेजूच आमचे लागीं उलयता, जेजूच आमचे लागीं उलयता. तर ही मुळावी सतां समजून घेतले उपरांत थोडे प्रॅक्टिकल टिप्स हांव दितां. बायबल खंय थावन सुरू करचो, खंय थावनी आमी सुरू करी येता. नव्या तेस्तामेंतांत पोरण्या तेस्तामेंतांत. पूण उगडास दवरया, आमकां खंयचें वाचूंक सुलाभ जाता, खंयचें समजूंक सुलाभ जाता तें आमी पयलें मेनसूंक जाय. आनी वांजेलांतल्यो संगती आमकां कळीत आसात, त्या उपरांतल्यो पत्रांतल्यो संगती आमकां थोड्या मट्टाक कळीत आसात आनी ह्यो समजूंक सुलाभ जाता देखून पयलें ह्या वांट्यातावन आमी सुरू करचें. उपरांत पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या संगतीक आमी वशी येता. आनी बायबल वाचता आसतना दुसऱ्यान आमी एक मागणें करचें. पयलें आमचें उक्तें मन देवाक उक्तें करून स्तुती होगळाप दिवन ताचें उतर आमकां प्राप्त करच्याक आनी उपरांत सावकास देवाचें उतर वाचचें. वाचले उपरांत तातूंत कितें सकड म्हाका झळकलें, जावं पुरो एक वळ, जावं पुरो एक शब्द म्हाका तो बरो लागलो, तो शब्द परत्यान परत्यान हांवें नियाळचो. आनी उगडास दवरया, बायबल वाचता आसतना आमी मोतीनच वाचूं न्हय, घट्ट वाचूं. त्या वेळार मोतीकी रिकता, कानाकी रिकता. आनी ही वळ, हें उतर परत्यान परत्यान नियाळ करचे मुखांतर कितें जेजू ह्या उतरांतावन म्हाका सांगूंक आशेता तें हांवें नियाळचें. म्हणजे जिणेचो संदेश कितें म्हणून जाणा जावचें. आनी उपरांत त्या संदेशा खातीर देवाक अर्गां दिवन आमी तें सोंपोवचें. कितलो वेळ वाशी येता मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कितलोय वेळ वाशी येता, पूण हर एका दिसा 15 तावन 30 मिनटां आमी देवाच्या उतराक दिवंक जाय. खंयच्याय वेळार वाशी येता, पूण एक टायम आमी फिक्स केलो जाल्यार मोगाळ भावनो आनी भयणीनो तें भोव बरें. नाजाल्यार कितें जाता, मागीर वाचता, फाल्यां वाचता, परवां वाचता म्हणटाना आमी केदेंच वाचूंक शकचे ना. त्या देखून एक फिक्स्ड टायम टेबल आमी दवरलें जाल्यार खंडीत जावन आमकां तें फायद्याचें जाता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर ह्या रितीन आमी वाचलें जाल्यार खंडीत जावन
आमकां बरें जाता आनी सांजे रोमान सांगलेले बरे देवाच्या उतरा वयलो नियाळ देवाच्या उतरा वयली जाणवाय आमकां देवाचें वळख दिवंक शकतली आमच्या वाटेक दिवो जावंक शकतले असले भाग तुमकां आनी आमकां सुमेस्तांक तोच जेजू फावो करून दी आमेन देवाचें बेसांव तुमकां समजता